तुये पंचायत वाठारांत जियो कंपनीन टावर उबारपा खातीर प्रयत्न चलयल्यात, मात थळाव्या लोकांनी लोकवस्तीन टावर उबारपाक विरोध केला. तशेंच पेडणेचो उपजिल्लो अधिकारी शेटकाराक निवेदन दिला. लोकांचो विरोध आसतना जबरदस्तीन टावर उबारपाचो प्रयत्न केल्यार कायदो हातान घेवपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. टावर जो घालता पळय तुये गांवांत तो लोक वस्तीन घातल्या कारणान आमकां तो टावर हांगा कसो नाका, कित्याक तर आमच्या लोकांच्या त्या लोकल जिवनाक हानिकारक इतल्या तेगे घरामदी घालूं शकना खंय घाला, आमचे प्रॉब्लेम ना, आमच्या घरात कितले सांगले आमी तांकां आमी तुमकां प्लेस दाखयता, तुमी थंय घाला जाल्यार ना थंयच घालूंक सोदता, तशें जावचें ना न्ही, नाका. तुयेच्या लोकांक टावर नाका म्हूण उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन दिवपा खातीर तुयेचे लोक गेल्ले, मात उपजिल्लो अधिकारी तांकां कितें दुसरेंच सांगता. तो सध्या आमच्या ऑफिसा सर्वेची ताका इनवॉल्व करून तो सॉर्ट आउट करपा जाता, हो एक विशय जाता. टावर ते घालचो ना, ताका कायद्या बाजू कायद्यान ना जाल्यार तो ताका विरोध तुमचोच असेल न्ही, ऑथॉरिटीचो विरोध आसतलो. तुमची गोश्ट कायद्यान सारकी आसा, ताका ग्रूप तयार करून वर्सान बी बंद करूंक मेळचें नाका. ग्रुप तयार करून हांव सांगता तशें पब्लीक लोकांचे सुद्दां गैरसमज आहा जाल्यार थंय जी गोश्ट कितें लोकांक कळोवपा जाय ती कळप जातली. कळ्ळें, तुमच्या मनान कितें गैरसमज आहा टावर येतलो आनी तेजे हेल्थ जाता, मिटींग बसया, टेक्निकल आहा भितर ऑथॉरिटी, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इनवॉल्व, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, तेंचे कडेन विचारपूस करा. आमचें अशें दुबाव तोपर्यंत आमचे लोकल थिंगाच राहता तांकां टावर नाका दिसत न्ही. पळय टावर जाय व नाका, त्या टावराक कांय गायडलायन्स आहा, ज्यो गोश्टी कायद्यान जातात त्यो तुमी हाडूंक शकना. म्हजे मर्जीचे वा तुजे मर्जीचे जावंक शकना. फाल्यां तो कितें बेकायदेशीर करता जाल्यार ताका विरोध सदां आसतलो, ताका ऑथॉरिटीचो विरोध आसतलो. तूं हांवें सांगता रे, तुमी कायदो हातीन घेवंक शकता, तुमकां म्हाका जायना म्हणून म्हणपा जाता, ती कसली गोश्ट एक बायक वर्सान बंद करपा जाता, जाता जाल्यार सांगा. जायना ते बरोबर मागीर, पूण जो पर्यंत आमचे मॅटर चालू आहा न्हू, ते मॅटर सोंपया म्हणून प्रयत्न घेतलेलो आसा न्ही. तोपर्यंत टावराक टावर सध्या बंदूच आहा न्ही, काम चालू आहा. मागीर तो विषय चालू आहा, 1-2-3 हियरिंगा वयतली जाता. तुम्ही थंय येवन बस हे करू नाका, कायदो हातीन घेवं नाका म्हणून. आमी कायदो हातीन घेवन गोश्ट आहा पळय कायद्यानुसारूच करूया. तुमच्या कायदो कडेन घेवन कसलीच गोश्ट जावची ना. सर तुमकां ते सगळी ग्रूप तयार करून प्रेशर टॅक्टिक्स करू नाका. आयज ते विशय कसो सांगता डेप्युटी कलेक्टर की बॉर्डर इशू आसा तो आमी सॉल्व करया, जावं आमी हियरिंगाक डेट दिल्या ते आमकां नाका. आमचो विशय कितें आहा तर आमकां हांगा टॉवर नाका, हो आमचो विशय आसा. तो ऑथॉरिटी तुमी कित्याक कायदो हातान घेता हें घेता, आमकां कायदो वेळ पडल्यार हातान घेवचो पडटलो, कित्याक तर आमकां टॉवर नाका आसा न्हू, आमकां लोकांक नाका. मेन म्हणजे आमकां टॉवर नाका न्हू. तुमी बॉर्डर इशू जाय तेन्ना सॉल्व करता तेन्ना करा. लोक आयज सगळो तुवें रजिस्टर आसा पंचायतीन, सगळे नंबर जावं घरा सगळे पंचायतीन आमचे मांद्रे मतदारसंघाक पडटा. सो आमी खंयच्या कायद्यान हांगासर पडटा अशें सांगतात ते. म्हणून आमकां इन केस जर तुम्ही जर नगरपालिकेन जर आयले जाल्यार आनी टॉवर जर नगरपालिकेन एनओसी दिल्लेली आसा म्हणून जर जालो जाल्यार तुमी कितें करता? खूब वर्सां जाली न्हू, बॉर्डरीचो इश्यू सॉल्व जायना. पण मेन प्रश्न असा की आमकां टावर नाका, ती बॉर्डरीची कितेंय केस लागू दी. लोकांक जेन्ना उदक आनी हेर गजाली मेळनासले तेन्ना पंचायतीन ते प्रश्न सुटावे केल्यात. सरकारी प्रशासन सुटावे करपा खातीर आयलें ना आनी टावर घालपा खातीर प्रशासन कशें येता असोय प्रश्न लोक करतात. आमकां सगळें आयज पासून आमच्या पंचायतीन केला, आमचे व्हडले प्रॉब्लेम आहा पंचायतीन सॉल्व केला. आतां आमकां उदकाचे कितले जाले, उदीक ना कितले कोण सॉल्व करता? पंचायत हँडल करता, ही करिना, म्युनिसिपालिटी करिना, ती करता. कसले प्रॉब्लेम ती करता. आमकां टॉवर नाका, आमी कितले घालून दिवचीच ना. आणि आता हाडला तर त्यांच्यानी बेगीन जाता तितलो बेगीन व्हरपाचो. 1.5 महिनो जाला ते टावर आणि त्यांच्यानी थंय वडयला हाडून. जेन्ना ते खड्डे मारपाक गेले तेन्ना हांवें तांकां विचारलेले हे कित्याक करता तुमी, तर आमी बोरींग मारता आमी सांगता.
उलयले माझ्या वांगडा. हा? आणि मागे त्यांच्यानी आमकां वयच्या टायमार सांगले टावर घालता म्हणून. हा, रातोरात ते टावर 12 रातचा घेऊन येयले. ग्रामसभेने लोकांनी ठराव घेतला नका म्हणून. ग्रामसभेन सुद्धा ठराव घेऊन ते नाका म्हणून इवन पंचायतीक सुद्धा आम्ही भितर हे केल्या पंचायतींनी तांकां हे केलं सरपंच हे केलं तांकां लोकलांक लागून सरपंच आनी पंच मेंबर आयज येयला ते लोकांच्या हेका लागून येयला न्हू.